प्राचीन काळाचो चौथो आयतार जेराल प्रस्तावन। आज पवित्र सभा प्राचीन काळाच्या चौथ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आणि आयची वाचपां आमकां संतोष बरी जावंक उलो दितात। प्राचीन काळाच्या चौथ्या आयताराक संतोष भरीत आयतार म्हणलें नांव दिलां। आमकां आश्चर्य जावंक पुरो आमी प्राचीन काळांत आसां। प्राचीन काळ आमकां पातकां रडूंक परिवर्तन जावंक आमचें पातक जेजू कुर्सार मारता म्हणलें सत नियाळूंक उलो दिता, तर कित्याक संतोष बरी जावंक आपयता। तें सगळें तशें आसा जाल्यारय आयची सगळीं वाचपां आमकां संतोष बरी जावंक आपयता, कित्याक देव नीज जावन आमचो मोग करता। देखून आमी हर एकल्यान वैयक्तीक जावन सांगूंक आसा, देव म्हजो मोग करता। बागेवन पावलो गालातकारांक पत्रांत म्हणटा, जेजून म्हजो मोग केलो आनी म्हज्या मोगा पासत आपलीच बेटवणी केली। जेजू देवाच्या मोगाचें उगडापण आनी संपूर्णपण जावन आसा। जेजू म्हणटा, पेल्या पासून जीव दिवच्या प्रास दुसरो मोग ना। जेजू कुर्सार मेलो आमच्या मोगा पासून। ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत ताच्या अपरमीत मोगा पासून ताका हरसिया आनी ताच्या मोगांत थीर रावन सदां संतोष बरी जावंक ह्या संभ्रमान करपा मागया। पयल्या वाचपाक प्रस्तावन। आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल परजेच्या अविधेयपणा वरवीं कशें ती बंदडेक वळख जाल्ली म्हणलें आमी आयकतल्या। ती कितली अविधेय जाल्यारय देव तांचे थंय मोगान आनी काकुळतीन चलता। देव आमकां आपल्या मोगान आनी काकुळतीन पळयता। जशें देव विस्वासी तशें आमी जावंक हें उतर आमकां आपोवणें दिवचें तें आतां आमी चिंतून आयकुया। दुसरें वाचपाक प्रस्तावन। पातका वरवीं आमी मरण पावल्या, पूण कुरपे वरवीं आमकां साल्वार केला म्हणटा बागेवन पावल। ताच्या जिवितांत देवाचो मोग आनी काकूळ ताणें अनुभव केला। आमी देवाच्या मोगांत आनी काकुळतींत भागीदार जावंक उलो दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया। सुवार्थेक प्रस्तावन। बागेवन हांव आयच्या सुवार्थेंत निकोदेमाक जेजू थंय आशिल्ल्या मोगाचो प्रस्ताव करता। निकोदेम जुदेव समाजांत अधिकार आसलो व्यक्ती, पूण जेजूचेर पातयेवंक आरंभ करता। ताका जेजू म्हणटा, हांवें कुर्सा मरण मरूंक आसा, तेन्ना मात्र तुमकां जिवीत फावो जातलें। तर जेजूच्या मोगांत थीर रावंक प्रेरण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया। भावार्थ्यांची प्रार्थना। पयलें पवित्र सभे पासून। सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मोणयाऱ्यांनी तुज्या मोगान थीर जावन सदां संतोष बरी जायशें कर आनी सर भावार्थ्यांक तुज्या मोगांत आरावन धर। भावार्थींनी संतोष बरी जावन जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता हांव। दुसरें देशा पासून। मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर जातींच्या संस्कृतेच्या लोकांचे उदरगते पासून वावरूंक आनी संविधाना अनुसार जावन कायदे कानुनां रचूंक तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता हांव। तिसरें पिडेस्ता पासून। दयाळा बापा, जिविताच्या विविध कश्टांक आनी अडचणींत वळख जाल्ल्यांक तुज्या बरवशान भर। जिवीत तुवें दिलें उदार देणें आनी तें सुखांत आनी दुखांत तुजे कुशे प्रकार जिवंक तांकां तुज्या धैर्यान आनी बुजावणेन भर म्हूण मागता हांव। चवथें देव आपोवण्या पासून। विस्वासी बापा, आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी उपजय। विशेश रितीन आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक देवाचो मोग शिकोवंक आनी देवाचे सेवेक तांच्या भुरग्यांक धाडूंक ताणें उदार जायशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता हांव। पांचवें कुटुंबा पासून। कनवळ्या बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी कश्ट आनी आकांत मदें, सांगातपणां आनी एकसूरपणां मदें तूं आमचो मोग करता म्हणलें द्रढ पातयेवन जिवीत सदां संतोष बरी जावन जिवंक आमकां तुज्या दैवी कुरपेन भर म्हूण मागता हांव।